आज आमकां दोळे तुका अभ्यास करपाची गरज ना, म्हाका पेन आनी पेपर घेवन बसपाची सुद्दां गरज ना. ना तुमचे कडेन 40 कॅन्डिडेट आहात, ना काँग्रेसी कडेन 40 कॅन्डिडेट आसात, ना गोवा फॉरवर्डा कडेन 40 कॅन्डिडेट आसात. मागीर तुमी सगळे जाण हे 40 म्हणटा पळय, ताजे फाटलें लॉजीक म्हाका कळना. भारतीय जनता पार्टी कडेन लास्ट टायम 12 कॅन्डिडेट नाशिल्ले. भारतीय जनता पार्टीन भाड्याचे, विकतचे, टेंटेड सगळे हाडले. भारतभर आमी तेच पळयलां. अजितदादा पवार भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट न्ही, पूण अलायन्सान झगडलो. सो हे जे विशय आसा, म्हाका दिसता वेन इट इज सिमिलरली अप्लायज टू भारतीय जनता पार्टी ऑल्सो, हू क्लेम दॅट दे हॅव 40 बट 40 आर बोरोड. 31 आज काँग्रेसचे एक्स, प्रेझेंट 33 आर डिफेक्टर्स हू आर पार्ट ऑफ BJP टुडे. So how do you, are they coming from a background of BJP? No. When it comes to 40 constituencies, हांव तुका एक गजाल सांगता. We are working on candidates. Aam Aadmi Party is working on candidates who are youngsters, new, defectors न्ही, youngsters new. नाका जिकूंक आमी इलेक्शन 27 गरज पडली जर हे जायना जाल्यार. बट वी वील क्रिएट that body of young budding politicians who will change Goa. And probably 27 I am very hopeful that people will vote for that change. कारण आमी जे आज भुरगे तयार करता, सी देर हॅव बीन लॉट ऑफ थिंग्स वेन इट कम्स टू दिल्ली इलेक्शन. आमचेर आरोप जाले, प्रत्यारोप जाले. दिल्ली इलेक्शनाक लागून लोक म्हणपाक लागले आम आदमी पार्टी सोंपली म्हणून. ना, पार्टी कशीच सोंपना. फिनिक्स कम्स फ्रॉम एशीज. प्लीज अंडरस्टँड की अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ना आनी ताजे कडेन खूब वेळ आसा पार्टीच्या कामार लक्ष दवरपाक. आनी दीस टायम which is going to spend changing party scene in the rest of the country is the biggest fear Bharatiya Janata Party had, and it will come into reality.